काणयो आयकोपाक तुमकां आवडटा न्हय? तुम्ही कोणाच्यो काणयो आयकल्यात? हय, राजा राणीच्यो, जनावरांच्यो, सुकण्यांच्यो, शेतकाराच्यो आनी हेर लोकां विशींच्यो काणयो आयकल्यात न्हय? तर आयज आमी एका धाडशी बायल मनशेची काणी आयकुया. तिचें नांव आसा हिरकणी. शिवाजी महाराजाच्या रायगडा सकयल एक ल्हानसो गांव आसलो. थंय एक शेतकामती रावतालो. तो पावसांत शेत रोयतालो. तसोच गिमांत शिवाजी महाराजाच्या सैन्यातूय काम करतालो. ताची बायल हिरकणी खूब हुशार आनी कश्टी आसली. घरकार झुजाक वता तेन्ना तीच शेताची लुवणी मळणी करताली. लुवणी मळणी म्हळ्यार शेताचो आख्खो वावर तीच करताली. तशेंच आख्खें घरूय सांबाळटाली. घरांतली सगळीं कामां करून हिरकणी सांजे वेळार दूद विकपाचें काम करताली. तिका एक 3 म्हयन्याचें भुरगें आसलें. घरकार झुजाक वतकूच भुरग्याक सांबाळूनय घराचो आख्खो वावर आनी दुदाचो धंदोय तिकाच करचो पडटालो. एका दिसा सांजे वेळा हिरकणी हेर बायलां वांगडा रायगडार दूद विकूंक गेल्ली. दूद विकून ती गडावेल्या बाजारात गेली. बाजार करता करता 3 सांज जाली, म्हळ्यार काळोख जावपाक आयलो. तिचे वांगडा आयिल्ल्यो सगळ्यो बायलो घरा गेल्यो. 7 वरांचेर गडाची सगळीं दारां बंद करचीं असो महाराजाचो हुकूम आसलो. देखून शिपायांनी धडाधड दारां बंद केलीं. सगळीं दारां बंद जाल्लीं पळोवन हिरकणी भियेली आनी तिका आपल्या भुरग्याची याद जाली. आवयचें दूद मेळ्ळें ना जाल्यार ताचें कितें जातलें? तें रातभर रडून रडून कासावीस जातलें. तिचो जीव आकुळ पिकूळ जालो, म्हळ्यार भयभीत जालो. तिका रडपाक येवंक लागलें म्हूण हिरकणी शिपाया कडेन गेली आनी काकुळटेक येवन तिणें शिपायाक म्हणलें, शिपाई दादा, मातशें दार काड. महाराजाचो हुकूम मोडपाचें धाडस कोणाक नासलें. शिपायान जाप दिली, ना, आतां दार उक्तें करप शक्य ना. जावं रे बाबा, मातसो उपकार कर म्हजेर. इतले बेगीन दारां बंद जातलीं म्हूण म्हाका खबरूच ना. मातशें दार उक्तें कर. म्हजें ल्हान दुदाचें भुरगें आसा घरांत. मातशें दार उक्तें केल्यार तुजो खूब उपकार जातलो म्हजेर. हिरकणीन दोळ्यांत दुकां हाडून म्हणलें. तेन्ना शिपायान म्हणलें, ना म्हळ्यार ना. महाराजाचो हुकूम आसा तसो. आतां मात हिरकणीचेर आकांत आयलो. ती हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागली. एक दार ओगीच दुखलून पळोवंक लागली. चुकून खंयचेंय दार उक्तें मेळत काय अशी तिका आशा दिसताली. पूण कांयच उपेगाचें नासलें. उमाशेची काळी किट्ट रात, किर्र किर्र किडींचो आवाज आनी पानांचो सळसळ. हाका लागून रात चडूच भिरांकूळ दिसताली. पूण हिरकणीक ताचें कांयच पडूंक नासलें. तिच्या दोळ्यां मुखार फकत तिचें पाळण्यांतलें भुरगें दिसतालें. दुदा खातीर रडून रडून कासावीस जाल्ली. तिची अवस्था विशा भाशेन जाली. कितें करचें तें कळना जावन आख्खो गड ती परत परत भोंवताली. गडाच्यो वण्टी वगीच सांसपून पळयताली. त्या वेळार तिका कांयच येवजना जाली. निमाणें तिणें निश्चय केलो, कितेंय जावं गडावेल्यान सकयल देंवपूच म्हूण तिणें पालो घट्ट कमरेक खोयलो. देवाचें नांव घेतलें आनी वण्टीच्या वयल्या तोंकाक हात धरून
लवूच एक पांय सकल घालो. हिरकणीची नदर सकयल गडाच्या मुळसात गेली. आवयस, कितली ही खोलाय. पडल्यार एक कुसकूट लेगीत मेळपाची. देवली जाल्यारूय भिरांत. सकयल काट्याची गच्च चोपां आसली. तातूंतल्यान भोंवपी जिवाणी. पूण हिरकणीक ताची पर्वा नासली. तिका फक्त आपल्या भुरग्याची ओढ लागिल्ली. म्हण ती घश्टत घश्टत धड देंवपाक लागली. मदींच पांय निसरता तर मदींच एक हात सुट्टा. पूण हिरा हताश जाली ना. ती एका सारको देंवपाचो यत्न करताली. मदींच ती सकयल पळयताली. तिचें काळीज धडधडतालें. निमाणें तिणें दोळे घट्ट धांपून घेतले आनी आपटत दपटत देंवंक लागली. असो बरोच वेळ गेलो. शेवटाक तिचे पांय जमनीक तेंकले. तेन्नाच ती भांगार आयली. काटे खुटे जिवाणी कोणाचीच पर्वा करिनासतना ती धांवत घरा आयली. भियेत भियेत तिणें दार उक्तें केलें. आनी पळयत जाल्यार तिगेलें भुरगें थंयच आपल्या आपूण खेळटालें. बेगीन बेगीन ताका उखलून तिणें घट्ट धरलें. ताच्यो पापयो घेतल्यो आनी ताका दुदाक धरलें. दुसऱ्या दिसा शिवाजी महाराजाक ही खबर कळ्ळी. ताणी हिरकणीक घोडार आपोवन व्हेलें आनी तिचे तिठाये खातीर तिचो भोवमान केलो. जे वटेन हिरकणी देविल्ली थंय घट्टमूट बुरूज बांदलो आनी ताका हिरकणी बुरूज अशें नांव दिलें.